सो आसरो तुमो सोरा कोंडा तुमो सो मोबार इष्ट तुमो सो थे तुमो सो आसरो सोरा कोंडा तुम सोमोबर इष्ट तुम सोथे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा so glory tomo so busona tomo chigupisua tomo so सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा so sorbona tomo so shikona tomo chikota
तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळेन सोदता सगळ्या सखेन तुझी सेवा करता हांगासा हांगासा सोम्या हांगासा सोम्या हांगासा सोम्या हांगासा Alleluia Gesù Alleluia Gesù Alleluia Gesù Alleluia Alleluia Gesù Alleluia Gesù Alleluia Gesù Alleluia 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Adore you, Lord Jesus. Glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. 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 मोगळांची Jesus, praise you, या Jesus. घडये या पवित्र साक्रामेंतांत तू करोसो हजर आसाय तुझे हजर पावन या घडी आमी वळखून घेता सोम्या परत आमकां दर्शन दिवंक या पवित्र साक्रामेंतांत तुझे हजर पावन आसा सोम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमान करता तुका आमी दिन वाजता सोम्या फकत आमचे खातीर आमकां तुझे दर्शन दिवचे खातीर आमचे संगत रावचे खातीर या पवित्र साक्रामेंतांत तू गरोस हजर आसाय सोम्या तुका सांगात दिवंक सोम्या तुझे संगत थोडो वेळ करचोच्या सोम्या आमी हर एकले हांगासर आसा सोम्या तू आमचो खरो देव तू आमचो जिवंत देव जिवंत उठोवन आमकां जिवीत दिल्लो देव बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिल्लो देव सर्गीचे राज आमकां उक्तो केल्लो सासणीक जिवीत उक्तो केल्लो देव म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेता सोम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमान करता सोम्या तुजी स्तुती आमी गायता सोम्या सोम्या जेजू या आराधना वेळार आमचे संगत राव सोम्या जशें त्या यम्मावसाच्या वाटेर दोगा सिसांनी तुका म्हळें आमचे संगत राव आतां सांज जाली आमच्या जिविताची सांज जाली सोम्या आमच्या जिवितांत काळोख आयला सोम्या आमच्या जिवितांत बेबिरांत आसा सोम्या आमच्या देशांत बेबिरांत आसा सोम्या आमच्या देशांनी जायते समस्या आसा सोम्या आमच्या देशांत चुनावान आसा सोम्या आमच्या कुटुंबांनी जायते बरेपण आसा सोम्या आमच्या पवित्र सभेंत जायते मिसाव आसा सोम्या सोम्या आमचे संगत राव आज सोम्या तुजे लागीं आमी परतता तुजे लागीं आमी विनंती करता सोम्या आमचे संगत राव प्रत्येक जण या चुनावाना वेळार या एलिसावा वेळार आमचे संगत राव सोम्या या भारत प्रजेच्या या भारत देशाच्या प्रजे संगत तू राव सोम्या हर एकल्याच्या मतीक उजवाद दिवच्याक तू राव सोम्या आणि सोबतो मतदान करूंक बऱ्या व्यक्तीक विसरून काडूंक तांचे संगत राव सोम्या सोम्या या आराधना वेळा आमचे संगत राव आमच्या मतीक उजवाद दी सोम्या तुझी कृपा तुझी सकत आमकां दाखय सोम्या आणि त्या मारी पात तू खरो देव पोतवेन सक्तेन भरलेलो देव म्हणलें आमकां उगडापेंक सोम्या आमचे संगत राव सोम्या आमचे संगत राव सोम्या सोम्या तुका आराधन सोम्या तुका नामान सोम्या तुका जावं स्तुती महिमा आता आणि सदा सर्वदा आमीन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल बाबांनो आनी भयणीनो आमचो आसरो आमचो राखणदार आमचो मोगाळ इश्ट आमचो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाचेनो
प्रत्येक जावन थोड्याच दिसांनी आमच्या देशांत एलिस जावं पयलें फाल्यांत हांव प्रारंभ जाता थोड्या जाग्यांनी मोगाचें न्हू पयलें मतदान फाल्यां आनी मुखले दीस आमच्या देशांत ते वर्ते दीस ते आशिर्वादांनी बरचे दीस जाय मोगाचे न्हू आनी त्या देखून आज ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसतना आज आमी म्हणचें ताचे कडेन सोम्या तूं म्हजो आसरो म्हज्या देशाचो आसरो तूं म्हज्या देशाचो राखणदार तूं ह्या देशाच्या प्रजेचो बुजोवनदार तूं आमचो भावार्थ्याचो क्रिस्ती प्रजेचो बुजोवनदार तूं सोम्या म्हणून आमी हांगासर आयल्या मोगाचें न्हू आनी त्या सोम्याक आमी आराधन केलें आमी आराधन करनासा सोम्याक रूप पळोवंक हांगासर आयल्या सोम्या आमकां खरोच जिवो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत भेटता मोगाचें न्हू त्या देखून आमी म्हळें हांव आसा सोम्या हांव हांगा आसा सोम्या तुज्या हजरपणांत आसा सोम्या तुज्या सांगात हांव आसा म्हणून त्या सोम्याक आमी सांगलें मोगाचें न्हू तसो सोमी हांगा आसा आमी त्या सोम्याच्या बोवारी आसा हांव मोगाचें न्हू ह्या सगळ्या आराधना वेळार आज आमी विशेष तरान परत आमच्या देशा खातीर आमी मागया मुखल्या दिसांनी जावच्या त्या चुनावण्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जण भारत प्रजेची मती उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया तें या भारत लोकांच्या मती उजवाड मेळच्याक आनी जोगत्या व्यक्तींक मतदान करच्याक बऱ्या व्यक्तींक विसरून काडच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आमी मागया इलेक्ट्रॉनिक मिशिनां ती सारकी वर्क करच्या खातीर काम करच्या खातीर मतदान चलोवच्या त्या सगळ्या सिब्बंदी खातीर चुनावण आयोगा खातीर ह्या सगळ्यां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू सगळें शांत रितीन मतदान जावचे खातीर सकट भारताच्या प्रजेनी वोट घालचे खातीर मती उजवाड मेळच्या खातीर आज आमी परत विशेष तरान त्या सोम्या कडेन मागया आनी आमचो तो बळवंत देव आमचो तो व्हरतो देव आमच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू त्या सगळ्या त्या सोम्या मुखार आमी तकली बागावया आनी आमी गावया ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या म्हणून आनी त्या सोम्याक सरपडून आराधन करया नामान करया स्तुती आमी करया आमच्या खालसांत जावन मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता मोगाळ भवानी बहिणी आमच्या खाल जाणतावन ओ सुमी आमचो आसरो आमचो राखणदार आमचो प्रत्येक जावन क्रिस्तावाचो भावार्थ्याचो राखणदार सुमी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आमकांत भारतीय क्रिस्ती प्रजेक त्या सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सगळो आमचो देश सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू त्या सोम्या मुखार परत आमी खालते जावया सोम्या मुखार आमी सरपडया मोगाचें न्हू आनी त्या सोम्याक त्याच उतरांनी परत आमच्या खाल जावन आराधन करया स्तुती करया मोगाचें न्हू कित्याक आमचे बोळ आमचे सकत तो जिवंत क्रिस्त तो बळवंत क्रिस्त आमचे खातीर जिवंत जाल्लो आमकां जीव दिल्लो ताका असाध्य म्हणल्यार खंयचेय ना मोगाचें न्हू हर एक संगती ह्या जिवंत क्रिस्ताक साध्य मोगाचें न्हू हर एक संगती साध्य हर एक संगती ताचे वरी साध्य पातयेनी दवरया मोगाचें न्हू आनी त्या सोम्याक आमचो देश आमकां संपूर्ण तरान समर्पण करून परत त्या सोम्याक खालसा आमच्या खालसा मनाचो मान आराधन स्तुती भेटून आमी नामान करया मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू
जीवने आमचे समर्पिता. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. We trust you, Jesus. Hallelujah. We surrender ourselves completely into your hands, Lord. Hallelujah. We surrender our nation into your hands, Lord. Hallelujah. Jesus, bless our nation. Lord, bless the citizens of this nation. Lord, be with us. Lord, be with us. Bless each and every one of us, Lord. Be with us, Lord. आमच्या संगत राहू सुमिया. आमच्या संगत राहू सुमिया. आमच्या संगत राहू. या देशात आमच्या संगत राहू. या देशाच्या पुढच्या संगत तू राहू सुमिया. हर एकल्या संगत राहू सुमिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಮೊಗಾಲ್ ಭವನ आणि बहिणीनो इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 11 म्हणता एका गोवळ्या भाषेन तो आपल्या हिंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आदी दूध दितेल्या बकऱ्यांक जागृतायेन तो सोलोन व्हरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्यान तो एक बरो गोवळी जावन आसा एक बरो गोवळी जावन आपल्या शेळयांक आपल्या हिंडाक तो सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. मगाच्यान आमी हरएकली ताचे शेळयो आमचो सगळो देश ह्या देशांतली हरएकली ताचे शेळयो आनी तो सरयता तो एकठांय करता तो सोलोन व्हरता. आज आमी गोवळ्या कडेन मागोंक जाय. मोगाचें आमकां एक हिंड जावन सांबाळ एका काळजा मनाची जावन सांबाळ आनी त्या मारीपा तुजी सकत तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागोंक जाय. मोगाचें जरमाया प्रवादी अध्याय 31 वाक्य 7 म्हणटा जाणे इस्रायलाक शिमटायलो तो आतां तांकां एकठांय करता गोवळी आपल्या हिंडाक राखता तशें तो तांकां राखता तो ताका राखता. एक गोवळी कशें त्या हिंडाक सांगाता दवरता तो आमकां हर एकल्याक राखता. मोगाचें आमकां हर एकल्याक सांबाळता आमचें जिवीत सोदून आमचें जिवीत सोलोवन व्हरता आमकां हर एकल्याक सोदून तो येता. तेन्ना एजेकियल प्रवादी अध्याय 34 वाक्य आनंद 14 म्हणटा सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गोवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशी हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंतकराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. बऱ्या सोरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सोरोवाची सुवात जातली. थंय बऱ्या सरोवाच्या सुवातेर ते विशव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सोरो तांकां मेळटलो. आमकां हर एकल्याक सोरोव दिता तसलो एक बरो गोवळी आनी ताणें दिल्लो सोरोव जावन आसा ताचेंच मांस आनी रगत. मोगाचें ताचें वर्तें सोरोव दुसरो ना ताचें वर्तें खान आमकां ताणें दिल्लें दुसरें ना ताचेंत मांस आनी रगत दिवन एक गोवळी आपल्या हिंडाक सांबाळता तशें आमकां सांबाळता आमची जतन घेता आमकां जिवीत दिता. मोगाचें ताजे लागून केदो व्हरतो देव कितलो बळवंत देव. मोगाचें ताजे व्हरतो दुसरो देव आमकां ना. ताजे लागून किर्तन 100 वाक्य 3 म्हणटा सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसाव आमी ताची परजा ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो आमी ताची परजा. तो आमचो राय तो आमचो धनी तो आमचो समी तो आमचो सर्वस्व आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो. मोगाचें ही उतरां एक घडी सांगात आमी मुनियांगी सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण
सर्वेस्पर एकलोसो देव म्हण ओळखून घेया वळखून घेया ताणे आमकां रचल्यांत ताणे आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसाव ताच्या अधीन आमी आसा आमी ताची परजा आमी ताची परसा ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो ताच्या सरोवाच्यो शेळयो परतून एक म्हणया सर्वेस्पर एकलोसो देव म्हूण ओळखून घेया सर्वेस्पर एकलोसो देव म्हण वळखून घेया ताणे आमकां रचल्यांत ताणे आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसाव ताचे अधीन आमी आसा आमी ताची परजा आमी ताची परसा ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो ताचे सरोवाच्यो शेळयो ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो ताचे सरोवाच्यो शेळयो एक घडी आमचे दोळे दामपिया मगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचे दवरया एक घडी त्यात बऱ्या गोवळ्या मुखार आमी आसता एका शेळया भाशेन ताका कान दिवं ताका जीत दिवं गोवळ्या संगी रावच्या खातीर आमी हांगासर आसा मोगाचे न्हू किर्तनकाराची कितलीं सोबीत उतरां सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण ओळखून घेया वही मोगाच्या भावा भयणी तो एकलोच ताच्या भायर दुसरो देव म्हाका तुका ना तो जिवो देव जिवंत देव म्हाका आनी तुका जिवीत दिल्लो बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवचो देव ताणें आमकां रचल्यांत आमी हर एकलीं ताच्या अधीन आसाव त्या देखून ताणें म्हणलें म्हज्या बापाच्या अपेक्षेविने तुमच्या माथ्याचो एकत एक केस लेगून जडोवन धरणी पडना आमी हर एकलीं ताच्या अधीन आसाव आमचें नांव ताच्या हाताच्या उजव्या त्या थाळवेचेर लिखलां आमी पवित्र आमी मोलादीक ताका कित्याक आमी ताची परजा आमी ताच्यो शेळयो मोगाच्यो न्हू एक घडी ह्या गोवळ्या कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू ह्या गोवळ्या कडेन एक घडी उलोवया आमचें सूख दूख एक घडी सांगया आमकां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया जें कितें मागोवंक आसा मागया मोगाचें न्हू तुमच्या काळजा मनाची बोगणां तुमच्या काळजा मनाची बोगणां तुमच्या काळजा मनाची दूख बेजाराई जें कितें तें सवां मागणी घेवन हांगासर आयल्या सांगा उलया ताच्या कडेन आमी ताची आमी हर एकलीं ताच्या अधीन आसाव त्या देखून आमी मागोवंक जाय ताच्या कडेन मोस्तू आनी मोस्तू मागोवंक जाय आमचे खातीर मात्र न्ही प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमच्या देशा खातीर आमी मोस्तू मागोवंक जाय ताचे कडेन ह्या दिसांनी मोस्तू आनी मोस्तू मागोवंक जाय कित्याक आमी ताची परजा आमी ताची परजा आमी ताचे कडेन मागोवंक जाय ताणें आमकां सोलोवन व्हरूंक जाय हेणे तणी घरची थोडी घडी तांबळयतना भीं दिसता मुखल्या दिसांनी आमची परिस्थिती कितें गी म्हणलें खावजेनी उदेता पूण आमी ताची परजा ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो मोगाच्यो न्हू तो आमचो गोवळी ताच्या शेळयांक सांबाळचें ताच्या शेळयांक राखचें ताच्या शेळयांक सोलोवन व्हरचें हें ताचें काम आमी ताचेर पातयेवन आसाव त्या देखून ताचे कडेन उलोवया ताचे कडेन आमी मागया कितें पुरो सांगोंक जाय कितें पुरो उलोवंक जाय उलया मोगाचें तुमच्या काळजान तावन सांगा तो आयकता तो पळयता वळखता एक बरो गोवळी आपल्याच्या शेळयांक वळखता आमचो गोवळी बरो म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान वळखता मोगाचें हर एकल्याकी वळखता त्या देखून सांगया उलोवया ताच्या कडेन प्रत्येक जावन आमचें सूख दूख सांगया आमचे कश्ट बेजाराई आमची पिडा शिडा ताच्या पांयां तळ आमी दवरया कित्याक आचे की व्हरतो देव दुसरो ना आचे की बळवंत देव दुसरो ना जिवी दिल्लो तो देव हांगा आसा आनी खंयसर कोण देव आसा हो जिवंत देव आमकां जिवी दिवचे खातीर जिवंत जाल्लो देव हांगासर आसा हाचे की व्हरतो कोण दुसरो आहा म्हाका आनी तुका दुसरो देव कोण आसा वस्तुदेव बळवंत देव त्या देवा मुखार आसा हांव त्या देखून ताका
आमकांत समर्पण करतना त्या देवाक आमी आराधन कन स्तुती कन नमन कन आमी गव्या गीत ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 27. उभी राहूया. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯರಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ.
ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, oh God, Jesus, my God, Jesus, God, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, glory, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मग जनो आम्ही सांगले थोड्यात दिसांनी चुनावन आणि ह्या दिसांनी आम्ही पळयत हांव एका पार्टीत हांव आनी एका पार्टीक ओडचे मुस्तजोन एका पार्टी सोडचे आनी एका पार्टीक ओडचे आनी एकलो आनी एका पार्टीक ओडता आसतना त्या पार्टींत आसलेल्यानी म्हणचें कितें एकलो गेलो न्ही वचून दी थोडेच जाण गेले न्ही वन्ना तो आसोनी कांय फायदो नातलो तो गेल्यार वन्ना आमचे मनशाचे चिंता आप तशें एक गेल्यार वन्ना दोग जाण गेल्यार वन्ना थोडे जाण गेल्यार वन्ना पूण आतां जो पाप सैब म्हणटा जेजू बऱ्या गोवळ्याक हरी एकलो मोलादीक तो हरी एकल्याचो मोग करता आनी देखून तो बाबा साहेबान म्हणली उतरां जीजस इज नॉट ऑफ 99 जीजस इज ऑफ 100 100 जणी हरी एकलोय जेजूचे आनी हरी एकलोय जेजूक मोलादीक कित्याक तो बरो गोवळी कशी एक गोवळी एक बकरो भायर पडटाना ताच्या सोदनेर वता तशें आमचो सोमी हरी एकल्याच्या सोदनेर आसा आमी हरी एकली ताका मोलादीक मोगाचें न्हू आमी हरी एकली ताका जाय आमकां हरी एकल्याच्या सोदनेर येता कित्याक तो आमचो हरी एकल्याचो मोग करता मोगाचें न्हू हरी एकल्याचो हरी एका पातक्यांचो मोग करता तो आशेता हरी एकल्याचें जिवीत परिवर्तन जावचें तो आशेता थें हरी एकल्यांनी पाटये जाय हरी एकल्यान ताचे हिंडांत रावं जाय हरी एकली ताची शेळी जावन उरा जाय म्हणलें ती ताची आशा मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि त्या देखून तो कोणाक खेदळा खंयसर आपडता खेदळा आपयता खेदळा तांचें जिवीत परिवर्तन करता आमकां कळीत ना पूण आमी मागोवंक जाय त्या देखून आमी सांगचें आमी कितलें मागता तितलें गरजेचें आनी तितलें तें फळादीक मोगाचें न्हू आनी त्या देखून तुजें जेजून म्हणलें मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बडया उक्तें जातलें मागता तो हरी एकलो घेता जेजून म्हणलें मागण्याक बळ आसा मोगाचें न्हू म्हाका उडास आसा थोड्या दिसा आदीं हांवें एका व्यक्तीचें कोणी एकलें म्हाका व्यक्ती विशयान सांगलें ताचें नांव बजिंदर सिंग म्हणून हो पंजाबचो एक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्माल्लो आनी ल्हान व्हड जाल्लो आनी खंयच्याय एका संगतीक तो शिरकोन पडलो आनी जैलांत आसलो आनी त्या वेळ जैलांत आसल्या वेळार ह्या व्यक्तीक पवित्र पुस्तक दिल्लो आनी पवित्र पुस्तक दिल्ल्या वेळार वाचूंक सुरू करतना ताचे जिवितांत देवाचो अनुभव ताका जाल्लो देवाचो अनुभव ताणें जोडुल्लो आनी ताच्या उपरांत तो कन्वर्ट जालो क्रिस्तांव जालो आनी ताच्या उपरांत आतां सगळ्यांनीतल्यान वचून सोमयाची सुवार्ता परगट करता कातोलीक न्ही पूण ताची तर पवित्र सभा ताणें घडल्या ताची तर पवित्र सभा घडोवन तो पवित्र सभेचो मुखेल हांव कितेंय जावं हांव त्या विशयान चडीत सांगना पूण हांवें कितें सांगचें एका व्यक्तीक देव कदळाय आपडूंक शकता ताचो जावन विसरून काडूंक शकता ताचे मारिपा ताचें मिसांव करूंक तो शकता आनी आज हो व्यक्ती सगळ्यांनीतल्यान वचून सुवार्ता परगट करता आनी सभाजन ताचो पाटलाव करतात सोमयाची सुवार्ता ते घेतात आनी जायतीं जाणां तांचें जिवीत परिवर्तन केल्लें बदलावन केल्लें जायते दाखले आसा वो एक व्यक्तीचें सांगलें विविध आसात आमच्या कातोलिकां मदीं जायते जण आसात आमचे कातोलीक आसात क्रिस्तांवां मदीं जायते व्यक्ती आसात
सोमियाचो पाट लावपाचें आनी ताजे उपरांत क्रिस्त भक्तर म्हणलें म्हळ्यार क्रिस्तांव जावनात पूण भावार्थ मेळ्ळा सोमियाचेर फातयेनी आसा सोमियाचो पाट लाव करचे कितलोगी लोक आसा जावं बरो पवित्र स्नान घेवना वा क्रिस्तांव जावनात पूण सोमियाचो पाट लाव करचो सोमियाचें जिवीत अनुभव केल्ले जायते जाण आसा कित्याक तांच्या जिवितांत खंयगी सोमियान तांकां आपडलां सोमियाचे स्पर्श तांच्या जिवितांत खंयगी जाल्लें ताका सांगलें सोमी केदाळय कोणाक आपडून आपणाचे हातेर जावन उपेगन तांचे मारिपात ताजे सुवार्थ परगट करूंक शकता मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा आनी त्या देखून लुकास वांजेला दे 5 वाक्य 33 जेजून स्वस्थ केल्लें हांव आयलां भाग्यवंतां खातीर न्ही हांव आयलां पातक्यां खातीर हांव आयलां पातक्यां खातीर आनी त्या देखून जेजून ताजें मिसांव सुरू करतना कितें म्हळ्यार वेळ भरती जालो पाताग्रडा जिनी बदला हो ऐन काळ त्या देखून हर एकल्यानी पाताक रोडून पाटी येजय ताचे सांगाता रावा जाय ताचो एक शेळी जावन उरा जाय ताचे हिणांत आसा जाय म्हणलें ताची आमी कित्याक हर एकलो ताका मोलादीक मोगाचें न्हू जेजूक खाली आमी कातोलिकां मात्र न्ही वा क्रिस्तांवां मात न्ही कोण ताचेर पाती येता कोण ताचेर विश्वास दवरता कोण ताका सोदता ती हर एकली ताका मोलादीक ती हर एकली ताका मोगाची तो हर एकले सोदांचो मोग करता आमचो कातोलिकांचो मात न्ही सगळ्यांचो जी कोण उक्त्या मनान खालस जावन ताका सोदतात तो हर एकल्याचो मोग करता हर एकली ताची मोगाचें हें सत जावन आसा आमोस सुप्रभातीचें पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 3 कितें म्हणटा कार्मेलाच्या शिखराक ती लिपती जाल्यार हांव तांकां सोदून धरतलो म्हजे दिश्टीक पडान जावच्याक दर्याच्या थळार ती लिपती जाल्यार हांव तांकां सोदून काडटलो त्या देखून सोमियाच्या नदरे मुखार आमी खंय लिपोवन रावून जायना सोमियाची नदर सगळ्यांनी आसता सोमी आमकां हर एकल्याक पळयता आमकां हाडटा मोगाचें न्हू आमी मस्तपटी चिंतचें जर तर इतल्या कठोर व्यक्तीक सावलाक क्रिस्तांवांक दग दितेल्या सावलाक त्या दमास्काच्या वाटेर सोमियान त्या गोड्यात हांव सकला गेलो आनी म्हळें सावला तूं कित्याक म्हाका दग दिताय आज सोमियाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना खंयच्याय व्यक्तीक कितल्याय व्हडा अधिकारार उद्यार आसूंक बरो त्या उद्यात हांव सकयल घालूंक शकता आनी सोमी ताका इस्तारूंक शकता ताजें नांव कान इस्तारूंक शकता कित्याक म्हाका दग दिताय कित्याक म्हाका कश्ट दिताय कित्याक म्हज्या पवित्र सभेक दग दिताय कश्ट दिता सोमी सकता मोगाचें न्हू त्या देखून सांगलें सोमिया कडेन आमी मागा जाय जाक्यो धांवलो रुका सोडूंक ताणें पळोवच्याक पयलें सोमियाची दिश्ट ताचेर गेली त्या देखून सोमियाची दिश्ट हर एकल्याचेर आसा मोगाचें न्हू हर एकल्याचेर आसा आमी मागोवंक जाय कीर्तन 103 वाक्य 8 तावन हातू कितें म्हणटा सर्वेस्व दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो सो सदांकाल आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून रावचो ना आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुण्यावांक फावो तें परीखपण दिना मोगाचें न्हू तो देव न्ही त्या देखून ताणें म्हणलें हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्ही त्या देखून सोमियाचें काळीज मौनूच आसलें त्या देखून आमी ताच्या पांयां तळा येवन ताचे लागीं मागतना तो आमकां आयकता मोगाचें न्हू एक घडी ही कीर्तनकाराची उतरां म्हजें सांगाता म्हणया सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो तो सदांकाल आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून रावचो ना आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या पातकाप्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना आमच्या गुण्यावांक फावो तें फारीकपण घेना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर त्या जेजून म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यागे आपोवचें ताच्या सांगाता येवंक ताका लागीं येवंक ताच्या हजरपणांत रावंक ताच्या मोगान रावंक मोगाचें न्हू तो हर एक फावटी आमकां आपयता उलो मारता ताच्या सांगाता येवंक आनी आमकां हर एकल्यागे ताच्या मोगान घेता मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचे कसलेय परिस्थिती जावंक बरो आमी कंगल जाल्या देरेस्पो जाल्या खंयच्याय घडये एक बरो गोवळी जावन आमकां शेळयांक मोगान आपयता
पोटलून धरता मोगाचें न्हू ताची ऊब आमकां दिता आनी तारीकून आमकां आसचें एकच नांव जेजू 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 म्हूण उलो मारचें तारीकून आमी आमकांत ताका समर्पण करया ताच्या मोगाक आमी समर्पण करया आनी गव्यां गीत जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता एक बरो गवळी जावन आमकां शेळयांक मोगान घेता मोगाच्यान ह्या घडये ताचो मोग आमी साकिया ही उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गायतना ताचो मोग आमी साकिया मोगाच्यान अनुभव करया कितलो मोग करता एक बरो गवळी जावन आमचे खातीर आयिल्लो हर एका घडी आमकां ताका लागीं आपयता ताच्या मोगांत रावंक आपयता मोगाच्यान जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 मोगाच्यान तें नांव धैर्यान मोगान संतोषान उलो मारी आमकां समर्पण कर जेजू 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 पातीनी दोरा मोगाचें त्या जेजू उलो मारा समर्पण करा तुमकां ताच्या पांयान तळा तुमचे कष्ट दुख समर्पण करा समर्पण करा तुमचे कुटुंब ताच्या पांयान तळा उलो करा आमचो बरवसो आमचे सर्वस्व तो जेजू जिन्येन कंगाल जाताना कांती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उलयना जिन्येन कंगाल जाताना कांती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उलयना मोगाच्या भावा बहिणी कांयच उलयना उलो मारी आपलें नांव जेजू 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 सांगा तुमचे दुःख तुमची बेजाराई सांगा ताका तें नांव उलो मारतना तुमची पिडा शिडा ताचे लागीं सांगा उलया जेजू 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 तुमचे निराशपण सांगा ताका तुमची खत दुःख सांगा ताचेर पातयेनी दवरा उलो मारा जेजू 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 मुझे पासत मेलोय तूं मुजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं करोस मुजो सोमी तूं मुझे पासत मेलोय तूं मुजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय
परत उलो मारिया मगाच्यानं ते नाव आमचे खातीर जीव जाल्लो देव हांगा आसा बरो गवळी हांगा आसा आमकां राखता सांबाळता हांगा आसा उलो मारा मगाच्यानं त्या नांवाचेर पातयेनी दवरून उलो मारा तुमचे कुटाम ताका समर्पण करा कोणे तुमचे लागीं मागोवंक सांगला ताका समर्पण करा मगाच्यानं आनी उलो मारा पिडेस्त भावंडांक समर्पण करून उलो मारा त्या नांवान त्या नांवान सगळी पिडा वायट सगळं नपैस जाता गूण जाता सकड आमी उबे रावया मगाच्यानं जेजू बरो गवळी आमच्या देशाच्या सकड मुखेल्यांनी जेजूच्या काळजा सारखे जावच्या खातीर जे कोण उमेदवार कॅन्डिडेट्स ह्या वोटाक रावल्यात तांणी हर एकल्यानी जेजू बऱ्या गवळ्या परी जावच्या खातीर एक गवळी लोकांची जतन करचो शेळयांची सांबाळचो तसलें मौन तसलें काळीज ह्या मुखेल्यांनी आसच्या खातीर आमचे आडल तसलें त्या हर एकल्या मुखेल्याची काळजां मना तसलीं जावच्या खातीर तांणी हर एकल्याचो मोग करच्या खातीर द्वेश न्ही जेजून खावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोग केलो आनी जेजून म्हणली उतरां जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एका इश्टा बसोत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आनी आमचे खातीर जीव दिल्लो तो मोग त्याग सॅक्रिफायस केल्लो मोग तो देखून आमच्या देशाच्या मुखेल्यांची काळजां मना त्याग सॅक्रिफायसान भरच्या खातीर जिवी दिवचो मोग तांच्या काळजां आसच्या खातीर तांच्या तबेन आसच्या लोकांच्या उद्धारगते खातीर बरेपणा खातीर वावुरता तसलीं बरें मन काळजां तांचें तें आसचें आनी तांणी सगळ्यांचो मोग करच्या खातीर आमी हर एकल्यांनी सगळ्यांचो मोग करच्या खातीर राग द्वेश फरीकपण हें सगळें सोडूंक मोगाचें न्हू एका गवळ्याची लक्षणां ती आमी हर एकलीं जेजूच्या काळजा सारके एक बरें गवळी जावं आमच्या कुटुंबान वाड्यान शेजारा आमच्या बोवारी देखून मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू सर्वरनु ना प्रीति सभेको पवित्र आत्मरे शक्ति नीडी नोಯಿಸಿದವರನ ಶಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೆ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ पावन आत्मरे ಬೇಗ इळीत बन्नी आमचेर आमच्या सगळ्या काळजा मनाचेर कितेंय राग मोसोर द्वेश आसा जाल्यार आमचें तें इनर हिलींग आमचे ते असले ते गायी गुण जावच्या तापच्या खातीर आमी मागया मगजन केदाळां आमची आमी बक्षिता बक्षाने वालता भितर असले गायी गुण जातात आमकां भलायकी समाधान संतोष सोमयाची आशिर्वाद आमच्या जिवितान कुटुंबान वालतात आमी मागता थंय वालतात मगाचें आमी खंय वेता थंयसर वालतात तर आमच्या देशाचेर आमचेर मुखेल्यांचेर हर एकल्याचेर तसो पवित्र आत्मा ह्या घडये देव नेवन म्हणून विशेष तरान मागता आसतना मुखल्या थोड्या वेळान आमचो भाव MP आमकां देवाचे उथार वांटून दिता ह्या भावाचेरी त्या पवित्र आत्म्याची सकद करपा वाळून दी म्हणून ताचे खातीर आमी मागया आमकां हर एकल्याकी त्या सुमयाक पवित्र आत्म्याक समर्पण करन सुमयाचे पवित्र आत्म्याची सकद करपा वाळच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मगाचें न्हू पावण संको 106 नूरारू ಸರ್ವಾರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ
ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ Anoint our hearts and mind. ये पवित्र आत्म्या आमच्या देशाच्या राज्याच्या मुखेल्या जे खास जमाना अभिषेक चुनावानं राहुलेल्या उमेदवारांचे खास जमाना तो अभिषेक पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान ती बर खालसा आमच्या देशाच्या कोणशानी पवित्र आत्म्या या घडीये ये देवोन कैसर राग द्वेष हागे फारीक कोण असा ती खालसा मोगाळ मोक्षानेची खालसा परिवर्तन कर ये पवित्र आत्म्या ये या घडीये देवोन ये कोण वाईट करता अन्याय करता सुमिया तुझ्या पवित्र सभेक दगदूनच्या त्या खालसान मोवाळ कर मोगाळ कर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड त्या व्यक्तीचेर धाड सुमिया धाड ओत सुमिया तुझ्या पवित्र आत्म्या ओत जी कोण पवित्र सभेक कष्ट येतात पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कष्ट येतात पवित्र सभेंत तुझा पाठलाव करतल्यांक कष्ट येतात दग दितात तांची काळजा मना मुक्ती करूंक तुझ्या मोगान बरोंक ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit anoint those hearts and minds come Holy Spirit come fill with the power come Holy Spirit तुझ्या काळजा मनाने मोग बर पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये मोगान ती काळजा बर come Holy Spirit anoint those hearts hallelujah 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 सा मते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 11 अध्याय 28 ते 30 वाक्य ये या मुझे सरशेन सोमेस्त तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे झू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लक्षें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें झू वोवंक सुलाप म्हजें वजें हळू देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त मोगाचें आज आमी एक भोव म्हत्वाचो विशय आज नियाळ करता आनी तो जावन आसा कश्टा आकांत कित्याक आमकां आमच्या जिवितांत येतात म्हणल्या विशयांत आयचें वसाप साबार फावटी आमी आयकलां आनी आमी सांगचें आसा कश्ट जातले आनीक वजन वयतल्यो सर्वेस्पराच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार तांचे कश्ट निवारतात म्हणून तर आमी नियाळूंक ना कित्या खातीर आमच्या जिवनांत कश्ट येतात कित्या खातीर आमच्या जिवनांत वजन हांवें तुवें वोवय जाय पडटा खंयसर ताव न्हू हे कश्ट ह्या वजनां उब जातात म्हणल्या विशयांत आमी मुस्तपोटी आमी उगडास विसारता मोगाचें न्हू आनी ह्या खातीर हांवां तूं कश्टांत समस्यांत ह्या झडाचें वजन आमच्या तकलेर घाल हांवां तूं वोवून आसा जोना प्रवादी ताका तो देवाचें उतार त्या आयकनाशें तो सुकोवन काडूंक पळयता आनी त्या खातीर थंयसर वारें वादळ तो दर्यांतल्यान येता आसतना त्या शिप्पाचेर येता आनी थवळ लोक विचारता वो म्हणटा हांवच ताका कारण म्हाका तुमी भायर घालें जाल्यार हें वारें वादळ रावता आनी तो लोक पुरो अजापता तें कशें कित्याक कशें गे म्हणून फुडलो लोक कोणीय नेणा आसलो मोगाचो न्हू
थंयसर आसचें वारें वादळ येवंक कारण वो जोना प्रवादी देवाचें उतार मिरवून आयिल्लें कारण म्हणलें तांकां गुर्तून नासलें. आनी केदाळा हाका त्या शिप्पातावन कांड उडयतात. तक्षण वारें वादळ रावता. आज जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा, कश्ट जाताले न्हू आनी वजन वयतालें न्हू, मुजे सरशीन येया आनी मुजें म्हणलें शिका. तर कितें हांवें तुवें शिकल्यार आमचें कश्ट या वजन येनातल्या बरी जायत. कश्ट आनी वजन येवचें कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे होगडायता जावंक पुरो मनशाचो संबंद आमी होगडायता, जावंक पुरो काम होगडायता, जावंक पुरो भलायकी होगडायता, जावंक पुरो वेळ होगडायता, जावंक पुरो अवकाश होगडावन घेता, जावंक पुरो मान मर्याद होगडावन घेता. अशें विविध संगती हांवें तुवें होगडायिल्ल्या वरवीं मनीस कश्टार नश्टार सांपडटा मोगाचें न्हू. मोयजेक ताच्या बसवण्या प्रकार इजिप्तांत इस्रायल लोकांक बसयल्ल्या गांवाक ताका वचोंक आसलें. तरी पूण खंयसर एक कडेन सुकलो आनी मोयजे बसयल्ल्या गांवाक पावांक वचोंक जावना. जुदास हेरां सिसां बरींच ताका एक अवकाश आसलो. वर एक व्हडलो आपोस्तल जावंक पुरो पेद्रू बरी या इतर आपोस्तलां बरी एक उंचल्या पावंडार ताका वचोंक अवकाश आसलो. खंयी ताणें एक ल्हानशा पयशांच्या खातीर एक सुका धरली आनी ताणें तें अवकाश मोगाच्यान जिवनांत होगडायलो. समसावांक व्हडलो एक नीती कर्त जाय जे आसलो, तरी पूण एका चलयेच्या मोगार पडोवन चलये खातीर कितें ताणें सांगून आसलें, एक सांगलें ताज्या केंसान बोळ आसा म्हणून आनी ताजें जिवनच होगडायलें. आज मोगाच्यान हांवें तुवें आमच्या कश्टांक कितें कारण म्हणल्या विशयंत हांवें तुवें चिंतलांक म्हणलें एक व्हडलें सवाल. आमकां समस्या तावन देव निवारता म्हणलें खंडीत. कित्याक किर्तन 74:12 वाक्य म्हणटा, पुर्वेल्या काळांत देव आमचो राय सगळ्या पृथ्वेर सोडवणेची कृत्यां करणार. आनी हांव हातूंत जाणाव हो सोडवणेचो देव आमकां सोडयता वयतरी हें कितें जाता म्हळ्यार पिडा येवन व्हडल्या उपरांत हांव हातूंत डॉक्टराडे येता, वकात काण घेता आनी ताजे उपरांत पिडा आमची गूण जाता. बुदवंत मनीस पिडा येनातले बरें राखता. आमी सांगचें आसा, पिडा येनातले बरें राखचें व्हडलें बरें काम, पूण पिडा आयल्या उपरांत डॉक्टराडे वचून गूण जावचें तें नॅक्स्टाचे विशय. तशेंच आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार स्वामी जेजू म्हणटा, कश्टांत वावडींत ह्या वजन बगतले न्हू, मुजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशय दितां. पूण कश्ट वावटींत येनासतना रावचें तें मुस्तू बऱ्याचे विशय. तर जेजू आमकां कितें शिकयता मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा हांवें तुवें कश्टा वावटींत पडनातल्या बरें. पयल्यान पयलें जेजू सांगता, हांव तुमकां शिकयता जेजून शिकोवचें केदाळे मोगाचें न्हू. आत्मीक ताची नियमां, स्पिरिच्युअल लॉस. हे स्पिरिच्युअल क्षेत्रांत केदाळा मनीस आदलोवन पडटा. समस्या ताका नेणा आसून ताका जावंक पुरो, पूण समस्या ताच्या माथ्यार पडटा म्हणलें खंडीत. चिंत्या हांगा एक बंदूक आसा आनी जर तर एकलो व्यक्ती ते बंदूक म्हूण ताणें पयले पुटे पळय जागा गुत्तू ना म्हूण ताणें तें ताजें बंदूकाचो तो धार ओडलो जाल्यार गुळो भायर सरता आनी कोणाक म्हणे वचून मारता. तें नियंत्रण करूंक कोणाचें करनाय जायना, ऑटोमॅटीक जावन तें वेता. चिंत्या आमी एक भारत देशांत आसता आसतना गड सुकोवन हांवान तो चीना भितर येता आनी तक्षण म्हाका गुत्तून येतलें म्हणलें सवाल ना. तक्षण चीनाचे अधिकारी येवन आमकां बंदेन घालतात आनी थंयसर हांवान तूं कश्ट जाता मोगाच्यान. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हाका आनी तुका आत्मीक शेतांत आमकां ताजी नियमां
जर तर हांव तो नेणाव आनी त्या आत्मीक नियमा उल्लंघन करता जिवनांत थरावाळ रितीचे कश्ट उपजातात, थरावाळ रितीचे कश्ट उपजातात. देखून थोड्यो संगती आज हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. पयल्यान पयलें मनशाक समस्या येवंक व्हडलें कारण जावन आसा आमकां विवेचन ह्या पारखोवणी नातिल्ल्या वरवीं. विवेचन ह्या पारखोवणी नातिल्ल्या ॲब्सन्स ऑर लॅक ऑफ डिझर्नमेंट म्हूण म्हणटा हांव. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार लौकीक शेतांत मनशाक एक पिडा आयली, ती पिडा कितें म्हूण कळना आनीक पारखोवणी डॉक्टर डायग्नोज करता पिडाच मेळना. तो मनीस कश्टांत दुखांत तो मनीस वळवळतलो आनी ह्या वरवीं ताका पिडा तेजी गूण जायना, कित्याक तेजी पिडा कळ्ळी म्हूण कळना. डिझर्नींग ना देखून जर तर ह्या रॉंग डिझर्नींग म्हळ्यार मलेरिया आसून ताका टायफॉयड म्हूण वखद दिल्यार ताजी पिडा गूण जायना. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर पारखोवणी म्हाका आनी तुका ना तर हांव तूं समस्याक पडटा. दोन तरेची पारखोवणी गरज आसा. पयलें जावन आसा देवाची वाट पवित्र पुस्तकान उगडपण केल्लें जाणा जावन ते पर्यंत चलचें, वा आत्म्याच्या सक्तीन पारखोवच्या मुखांत अ स्पिरीट ऑफ डिझर्नमेंट म्हूण आमी सांगता. केदळा हे दोन आमचे लागीं ना. थवळ म्हज्या आनी तुका जिवितांत आमच्या जिवितांत समस्या उपजातात, कश्ट उपजातात, नश्ट उपजातात म्हणलें खंडीत. कित्याक मुस्तुपटी हांव तूं उलयता वेव्हार करता त्या मनीस कसलो म्हूण म्हाका आनी तुका विवेचन करूंक या डिझर्नमेंट करूंक हांव तूं सकना. आनी त्या खातीर तो मोस करचो व्यक्ती म्हूण हांव तूं नेणा जावन त्या मनशा लागीं वेव्हार करता. बिजनेसान लॉस जाता, ह्या वेव्हारान लॉस जाता आनी ताज्या उपरांत आमी तकली हात धरता आनी म्हणटा हांवें इतलें पातयेलो आनी सांपडलो म्हणून. सूख आमची त्या मनशा लागीं हांवें तुवें डिझर्न करनासतना तो मनीस सारकोगी वैगिनिंगी म्हणलें आमी विवेचन करनासतना आमी पारखोवणी करनासतना वेव्हार केल्ली सूख कोणाची? आमची. दुसऱ्या कोणाक? देवाक. थोडे फावटी आमकां मनीस ह्या सोलो चली कसले म्हूण गोत्तो ना, मोगार पडटात, खाजार जातात, उपरांत म्हणटात म्हाका अशें म्हणलें गुत्तूच ना, आतां पळय तो चेडो करता, आतां पळय तें चेडूं करता, म्हजें सगळें जिवन पाड जालें. सूख कोणाची? आमी पारखोवणी करनातली सूख. जर तर आमकां पारखोवणेचो आत्मो आसलो, स्पिरीट ऑफ डिझर्नमेंट आसलें, ह्या आमकां पवित्र पुस्तकांत उगडापण केल्ल्या बरें हांवें तुवें त्या रितीर ती पारखोवणी करूंक प्रारंभ केल्ली जाल्यार आज तें खाजार जातें ना, तशें घडीत तें घडतें ना. मुस्तुपटी आमी खाणां खाता, आमी पारखोवन आमकां तें पारखोवणी कळना, जिबेक बरें रुचीक लागता, मागीर इल्ल्या तेंपान पिडा सुरू जाता. आनी त्या हाळू म्हणटा म्हाका कितें इतलें कश्ट, पिडा खंयतावन आयली आबा, कशी म्हाका उपजाली आबा म्हणून आमकां तकली पाड. मोगाचें न्हू, जायतीं उदाहरणां हांवें तुवें दीत. आमचे आर्थीक संकश्टांक कितें कारण? आमी खातना पियेतना कित्याक आमी कित्याक आमी पारखोवणी करनासतना केलें जेवल्या आनी ताजे वरवीं जाल्लो परिणाम आनीक रितीर येता. मोगाचें न्हू, ओझैया प्रवादी 14वें वाक्यान म्हणटा जो कोण शाणो आसा तो उतरां समजून घेवं, जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोवं. कित्याक सर्वेस्परसो वाट्यो नीट प्रामाणीक मनीस तांचेर चलतात, पूण पत्के मनशां तांचेर आदलोवन पडटात. आमकां शाणेपण ना, आमकां डिझर्नींग स्पिरीट ना, त्या खातीर मुस्त आमचे समस्या जिवनांत उपजातात. इसाया प्रवादी म्हणटा 1 अध्यायांत 3 वाक्यांत पाडो आपल्या धन्याक वळखता, गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता, पूण इस्रायल वळखना म्हज्या फर्जेक समजना. म्हळ्यार खंयचे ताजें धनी जायजे आसलो, कोणा लागीं हांवें वचत आशिल्लें, खंय हांवें वचत आशिल्लें, आमकां मुस्तुपटीन कळीत ना. मोगाचें न्हू, पाड्याक समेत धनी तो ताज्या धन्याक वळखता जाल्यार
एक गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता आणि खंयच्याकी कवणे घोसून तो खावंक वचना. तर हांव आनी तूं मनीस जावन आशिल्ल्या कित्या खातीर हांव तूं फरक नासतना हांव तूं जियेता, वेव्हार करता, खाता जेवता आनी कितें पुरा करता आनी समस्यांक वळख जाता. कश्ट त्या खातीर आमच्या जिवनांत या वजन त्या खातीर आमच्या जिवनांत आयला मोगाच्या न्हू. आनी त्या खातीर ओझया सर्वेस्पर देव ओझया प्रवादी मुखांतर 4 अध्याय 6 वाक्यान म्हणटा, गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या फर्जेचो नाश जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें विवेचन ना, खंयचें सोमा खंयचें रॉंग म्हणलें आमकां विवेचन ना, आमकां गिन्यान ना. आनी त्या देखून थंयसर 2 उदाहरण दितात. तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केला देखून तुका म्हज्या याजकपणाचो काडून हांवें तुजो तिरस्कार केलो. म्हळ्यार याजकपण एक हुद्दो. आमकां हर एकल्याक याजकी वर्ग. आमी हर एकल्याक एका हुद्द्यांत हांव खंयच्या एका तराच्या हुद्द्यांत हांव एका स्थानमान गौरवता आमकां खाण व्हरतात. कारण कितें? म्हाका तुका गिन्यानाचो अभाव या डिजर्मेंट आमी करूंक शकना. हांव देखून मुस्तुबटी एका बऱ्या स्थानमानार मनीस आसता, सडन तो पडटा. कित्याक? ताका तें विवेचन ताजे लागीं ना मोगाचें न्हू. तुज्या देवाची शिकवण तूं विसरलाय देखून हांव तुज्या भुरग्यांक विसरतलो. मुस्तुबटी मनीस मनस जाती बरी जिवन आसात, उपरांत तीं भुरगीं खंयच्या रितीर आसात. आज आमकां दोतोनीक आमच्या भुरग्यांक धाडूंक आमकां वेळ ना. आज आमच्या भुरग्यांक मागणें शिकोवंक तांकां मागणें करूंचें बरें करूंक आमकां वेळ ना. तांकां पवित्रत्वाचें शिकोवन पवित्रत्वान बरचें बरें करूंक आमकां वेळ ना. भागार तांकां आमी शिकता, पुता शिक 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 म्हणून इश्कालांत तो फर्स्ट रँक येता, भारी खुशी. आनी तो व्हडलो मनीस जाता, आखरेक आवय बापायक वचून आश्रमाक सरवयता. जर तर ताका आमी ल्हानतावन त्या भुरग्याक शिकयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, ल्हानतावन त्या भुरग्यांक दैवीकपण आसलें जाल्यार, तांकां जर तर गिन्यान आसलें जाल्यार आज आपल्या आवय बापायक थंय कश्ट नासलें. जावं पुरो आमच्या मुस्तुजानाच्या घरांत आसात आवय बापाय, तांकां कितले तांकां कश्ट दितात. आज मस्त शिकिल्लीं भुरगीं मस्त आवय बापायन घाम पिळोवन कश्टांत तांकां वाडयलें. पूण आज खंय वचून आमी पावल्या. जायतीं उदाहरणां हांवें दियेत. हांव खाली हें तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक म्हळ्यार मस्तपटी आमच्या जिवनांत समस्या वयर समस्या. कित्याक म्हळ्यार आमी केल्ल्यो सुखी आमकां दिसनात, पूण समस्येतन आमी देवाक पुरपुरता. हांव कित्याक अशें जालें? स्वामी आतां तुजे लागीं आयलां, तुजे लागीं हांव आयलां, म्हाका तूं स्विकार कर, म्हाका तूं विशय दी म्हूण आमी रडता. शिवाय स्वामिया कित्या खातीर म्हाका हो समस्या आयला, कित्या खातीर म्हाका हे कश्ट आयल्यात, खंयसर हांव चुकलां म्हणल्या विशीं हांव तूं चिंतीन हांव मोगाचें न्हू. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, कारण मनशाच्या जिवितांत कश्ट येवंक केअरलेसनेस या आमी म्हणटा बेजबाबदारेचें एक नडतें. आमी पळयता न्यायकर्ता पुस्तकांत थंयसर जेफ्ताची आंगवण पळयता. 11 अध्याय 32 वाक्य थंयसर आमी पळयता. तो जेफ्ता राय एका आमोनिता कडेन तो झुजाक वचूंक आसलो. आनी तो झुजाक वता आसतना तो म्हणटा, देवान कांय ताका सांगना, तो म्हणटा, जर तर देवा कडेन म्हणटा, जर तर आमोनिताक म्हज्या आदीन तूं करशीत जाल्यार हांव आमोनिताचेर जैत व्हरून फाटी येतना जो कोण म्हाका मेळूंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्परसो जातालो आनी हांव ताजी ओम बली भेटयतालो म्हणटा. आनी मुखार वेता आमोनिता विरोध जैत व्हरता. तांचे झुजांत संपूर्ण तो जैत व्हरून खुशयेन फाटी येता आसतना ताका आसली एकच दू, पोती ना, दुसरें कोणी ना, एकच दू. थंयच मुखार येवन ताका स्वागत करूंक येता. आनी तक्षणच ओ भोवमार म्हणटा, तिका मोतेदन वाक्य म्हणटा, तिका देखतस जेफ्तान आपली मुस्तैकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हज्या दुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटलय आनी म्हाका व्हड संकटान संपडयलय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान आतां फाटीं काडूंक जायना. आतां मनशाच्या जिवितांत कश्ट येवंक कोण कारण गे म्हणलें सवाल. ताका कांय देवान सांगोना, म्हाका तुवें पयलीं हली एक आंगवण घालीचें म्हणून ताणें सांगोना. पूण हाचें एक बेजबाबदारीचें एक स्टेटमेंट, हाच्या तोंडांत आयिल्लें एक उतार.
तक्षण ह्या मनशाक कश्टान घालता मोगाचें न्हू. कित्याक त्या भुरग्यांनी पाप आतां त्या भुरग्यान कितें केलां, त्या भुरग्यान ल्हान भुरग्यान आपलो बापूय विन्न जावन आयल्यार हांव सोमियान जेसू तुका अर्गां दिता म्हूण कितलें सांगलें जावंक पुरो. त्या भुरग्याची कांय सूख आसा गी? खंडीत त्या भुरग्याची सूख ना. त्या भुरग्यान ह्या बापायच्या जैता खातीर ताणें मागलां जावंक पुरो. तशें म्हणून ह्या जेफ्तारा खुनीगार म्हणसो गी खंडीत जावन ताका खुनी करचो उद्देश ना, तो खुनीगारी न्ही. पूण केअरलेस जावन उलयल्लें तें उतार, फाटी मुखार चिंती नासतना तें उलयल्लें उतार, तें उतार ताच्या जिवितांत मारक पडलें आनी ताणें कश्टांत संकश्टांत सांपडलो. आज आमी उडास दवरूंक जाय मोगाचें न्हू. मुस्तुपटी आमी सांगताय का देवर नाजी अणपणपे येना जोकुल थरत्तमित दित पोवना म्हणल्यार म्हज्या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून जाल्यार सांगता फुटी फुटीत सांगतात, फुटी फुटीत म्हणटात. त्या भुरग्यांक कित्या खातीर शिरापात घालतात मोगाचें न्हू. तोंडाक आयिल्लें उलयतात. मुस्तुपटी आमी पळयता, तुमी आयकलां जावंक पुरो कितले फुटी त्या मासूम भुरग्यांक त्या शिरकोवन घालतात. कितलेशे फावटी आमी नाका जिजूक खुर्सार मारता आसतना थंयसर ती सगळे लोक एका थाळ्यान म्हणटा बाराबासाक सोड म्हणटा आसतना ती म्हणटात ताच्या रागात पडून ते आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर म्हणटात. त्या भुरग्यांनी कांय हें करूं ना. तांणी म्हणचें तांकां तें गुत्तुरां जेजूचें तें पवित्र रागात म्हणून तें पवित्र रागात देखून म्हाका सुटका जाय जेवण ताणें म्हणलें न्ही. भागार ते सांगतात कितेंय जर तर त्या बाराबासाक सोडून ह्या मनशाक जर तर खुर्सायलें जाल्यार ह्या मनशाचो रक्त कांय शिराप आसा जाल्यार आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर पडून दी म्हणून ते बोव मारतात मोगाचें न्हू. आज कितलेशे फावटी मनीस सुकोन सुकोन जाय आसा म्हूण गी नेणा आसून गी जायते फावटी केअरलेस जावन करता. जावंक पुरो डेस्परेट आसतना, जावंक पुरो मस्त खुशी आसतना तोंडाक आयिल्लें मनीस उलयता, तोंडाक आयिल्लें मनीस उलयता, फाटीं चिंतना मुखार चिंतना उलयता आनी ताचो परिणाम अपेक्षेतांत तथास्तु म्हूण जाता. मस्त फावटी जें कितें मनीस सांगता, मनीस उलयता, आत्म्याच्या शेतांत थंयसर तें स्थिर जावन जाता. जर तर एक कार हांवें लुटून सोडलें जाल्यार ताजे इतल्याक वचून दी म्हळें जाल्यार नियंत्रण ना जाल्यार तें वचून पडटा. आमी मुस्तुपटीन चिंतचें आसा जिवनांत खालें जाल्यार इवडना, देव आसा म्हाका म्हणून जायना. नियंत्रण जिवितांत हर एकाकी गरजेचें. मुस्तुपटी आमकां मॅजीक तरान आमकां पर्याय जायचे. खालें जाल्यार इवडना, हांव मात वखद बसता आनी जाल्लें पुरो जावं दी, देवूच तो सगळें पळोवन दी म्हणून जायना. देव हर एकी तो पळयता सोमा. पूण हांवें आनी तुवें जबाबदारीत व्यक्ती जावन ह्या समाजांत जिवंक आसा. देखून म्हणटा जेजू तुमचें उलोवणें वय्यानी म्हणलें उलोवणें मात जायचें म्हणटा. जेजू सांगना कितेंय जाल्यार तुमी उलयल्यार चलता म्हणून. जेजू म्हणटा अर्थ करून तुमी उलयचें, वय वा न्हय हें जावन दी तुमचें उतार. तुमी खंयच्यार एक कामां आमी चिंतून करूंक आसात. मुस्तुपटी आमी कितेंय जाता आसतना वगत रावन पळयता, तें नियंत्रण करूंक आमी वचना आनी त्या देखून मुस्तुपटी मोगाचें न्हू आमच्या इमोशनल वरवीं ह्या आमच्या भावनात्मका वरवीं जायतें फाड कितें घडूंक आसा तें घडूनच येता आनी तातूंत समस्या मनशाक उपजातात. हांवें तुवें डिलिजंट जावन म्हळ्यार हांवें तुवें जाणारी जावन आमी करूंक आसा. ओंबी नासतना आमकां लुवोंक साध्य ना. आमी कांय म्हणे काम करी जाय, खालीच तात बसल्यार हांव लुवोंक मात्र येता म्हळ्यार जायना. हांवें ओंपोवंक जाय, थवळ मात्र तें कृशी करूंक जाय, ताज्या उपरांत हांवें लुवोंक जाय. मुस्तुपटी आज आमचे खंयचेय समस्या आसा जाल्यार ताका कारण आमचें केअरलेसनेस. ह्या आमचें काल म्हणटा आमी कांय खंयच्या नमुन्यांनी आमी कालें एक बेजबाबदारी वरवीं आज मनीस कश्टाता. जावंक पुरो आर्थीक तरान मनीस कश्टाता जाल्यार हाका कारण पयलीं आमचें केल्ली ती बेजबाबदारी. जावंक पुरो आज पिडेन मनीस थोड्या पिडेनी मनीस वळवळटा जाल्यार हातूंत केल्ली खाणा जेवणांत केल्ली बेजबाबदारी आसूंक पुरो. जावंक पुरो मनशाक थोडें संदर्भ दवरी ताका कश्ट ताका अपमान नालिसा येता, थोडीं घडितां त्या मनशाच्या जिवितांत घडल्यांत ती आज तो नेना, पूण तो सांगता अशें कित्याक म्हज्या जिवितांत जालें म्हणून. आमच्या जिवितांत आमी उडास करीचे मोगाचें न्हू. खंयसर हांव बेजबाबदारी जावन आमी जियेल्या म्हणल्या विशयांत आज आमी उडास करी जाय. त्या देखून हांवें सांगलें पयलें आमकां डिसर्नींग स्पिरीट जाय.
आमकां म्हळ्यार आमकां विवेचनाचो आत्मो या विवेचन करचें आमी करूंक जाय. दुसरें आमी नियाळ केलें तें जावन आसा आमी केअरलेसनस आसूं नजो बगार आमी करेक्ट करना पळोवन या व्हरोन या जबाबदारीत व्यक्ती जावन जबाबदारीत उलोवणें उलयल्या वेळार आमकां येवचे कश्ट निवारूंक शकतात. मुखल्या हप्त्यांत आणखी 2 या 3 हप्ते वचूंक घे पुरो मोगाचो न्हू. एक विशय, एक गुंडायचे विशय आमी हर एकल्यांनी जाणा जायचे आसले विशय. आनी हांव म्हणटा या गुंडायाच्या चिंतपार हांवां तूं वेता आसतना जर तर मुखल्या दिसांनी हांवां तूं ह्या थोड्या इशाऱ्या विशयान हांवां तूं जागें जालें जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट या आमच्या जिवितांत वजन दूख बेजाराय होवंक आमकां तले गरज पडची ना. आनी त्या खातीर आज कितें आमी येदोळ 2 संगती नियाळ केल्यात. ह्या 2 संगती विशयांत आज नियाळ करून सर्वेस्परा लागीं माफ मागया, बोगसाणें मागया. सोम्या जायते विचार हांवें विवेचन करनासतना मनशा लागीं वेव्हार केला. हांवें विवेचन करनासतना त्या पृथ्वेच्या रस्त्या सांगाता हांव सल्लां या विवेचन करनासतना जायते हांव उलयलां. आज देवा लागीं बोगसाणें मागया, देवा लागीं बोगसाणें मागया. आमच्या चिंती नासतना ओठारे आमी उलयल्ल्या विशयांत आमी थोडे संगतीक खंयच म्हत्व दिनासतना जाल्लें बरें जाता म्हणून आमी रावल्या. आज जाल्लें बरें जावन जालें आनी आमी कश्टाचेर आसांव जाल्यार जर तर केअरलेसनस बेजबाबदारी खातीर आज हांवें तुवें बोगसाणें मागूंक जाय. सर्वेस्परा लागीं सांगूंक जाय मुखल्या दिसांनी म्हाका सोम्या तें व्हरोन पळोवचें म्हाका एक देणें दी सोम्या. मुखल्या दिसांनी हांवें एक जबाबदारीत एक व्यक्ती जावचें देणें दी सोम्या. म्हाका कश्टांत सांपडनातल्या बरी म्हाका तूं राखण सांबाळ म्हणून आज देवा लागीं मागून आमी ह्या विशयांत नियाळ करया. सर्वेस्परा घरगांत या. तो आमकां शिकोवन आसा आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू. कश्टांत न्हू, वजन ओंच्या संगतींत न्हू कशें त्या एका संकश्टाक पोणांतल्या बरें राखोंक सोमी जेजू आमकां उलो दिवन आसा. देवाक आमी दिन वचून देवा कडेन आमी काळसांतावन मागून आमी ह्या सुडका जोडूंक आकांतांतल्यान सुडका जोडूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सर्गेंच्या बापा समर्पण करता हांव आमचो देश. ह्या देशांत जावचे हर एक बरें वायट सोम्या तुज्या पांया मळी समर्पण करता हांव. हर एका परजेक तुज्या हातांत समर्पण करता. मुखल्या दिसांनी जावचें येलीस हांव तुज्या हातांत समर्पण करता. जोगत्या अभ्यर्थींक विंचून काडूंक हर एका वोट दिवच्या व्यक्तीची काळजां मनां तूं परिशुद्ध कर. थंयसर सोम्या सारकी विंचवण करूंक तांकां तुजो पवित्रत्म्याचो उजवाड आनी मार्गदर्शन लाभय. हर एक अडकळी समस्ये वोट घालूंक आसच्यो हर एक अडकळी तूं हुमटून काड. मोगाळा सोम्या थंयसर खंयच्याय तराचे कन्फ्युजन क्रिएट जायनातल्या बरी सोम्या तुजो रक्षणा कवची दिवन आशिर्वादसी. जोगत्या व्यक्तींनी विंचून येवच्या पासून आनी तुज्या परजेक आनी हर एका जाती कातीच्या लोकांक समान दृश्टेन पळोवच्या मुखेल्यांची विंचवण जावंक हर एका वोटराक आशिर्वादसी म्हण मागता. हालेलुया 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 लामा शकरा बारा बारा बा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia.
आज जिजून आमकां बचाव केला, जिजून आमकां बचाव केला, आज जिजून आमकां बचाव केला, जिजून आमकां जिवीत दिला, आज जिजून आमकां जिवीत दिला, जिजून आमकां जिवीत दिला, आज जिजून आमकां जिवीत दिला. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. जेजून आमकां जैतला बैला, आज जेजून आमकां जैतला बैला, जेजून आमकां जैतला बैला, आज जेजून आमकां जैतला बैला, जेजून आमकां सुटका दिल्या, आज जेजून आमकां सुटका दिल्या, जेजून आमकां सुटका दिल्या, आज जेजून आमकां सुटका दिल्या. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा सुम्या समर्पण करता हांगासर तुझे मुखार हजर असच्या हर एकल्याक तूं आशिर्वादची. तांचे हर एक गरजो कितें तें तूं जाणाय सुम्या. तांकां हर एका संगतीनी तुझे आशिर्वाद लाभय. बऱ्या भलायकेचें देणें दिवन आर्थीक संकश्टांत हांव नीव रावन कुटुंबांत समाधान संतोष फावो करना. हर एका तांच्या वावराक सारको प्रतिफळ लाभचें भाग दिवन तांच्या कुटुंबाच्या हर एका भुरग्यांक जाणवायेचे भवार्थाचे देणे फावो करना. हर एका युवक युवतींनी कुटुंबाचो आदार जावचे भाग दिवन आशिर्वाद सी म्हण मागता सोम्या. तुजो आशिर्वाद हर एका सांद्याचेर हर एका कुटुंबाच्या सांद्याचेर वळशें कर सोम्या. आनी तुजो दैवीक उजवाड हर एका कुटुंबाक लाभय सोम्या. आमचे लागीं जो कोणें मागोंक सांगला तांकांय तुज्या हातान समर्पण करना. तांचे थंय आसची पिडा शिडा आनी इतर सर्व गरजो सोम्या तूं आशिर्वादसून तांकां कितें गरज आसा तें फावो कर म्हण मागता सोम्या. प्रत्येक जावन मागता फादर अनिल आल्फ्रेड हांणी याजाकी दिक्षा आपणावन आपली 20 वर्सांची सेवा आपल्या लोकां खातीर समर्पिल्ली आसता. तांच्या वावरान तांकां यशस्वी लाभय. तांच्या हर एका गरजांक तुजो आदार असो हात दिवन तांकां फुडें चलय. तांची हर एक योजना तूं सुफळ कर. तांच्या मुखामळार तुजो सर्गेचो परजळ फांकासो कर आनी तांणी उजवाडाचें देणें जावन लोकांक तुजो उजवाड वाडचे हे खातीर जावन सदांकाल तुज्या सेवेंत निस्वार्थ सेवा करता आसतना ते सेवेचो फळ तांणी जोडूंक तांकां तूं आशिर्वाद सी. मोगळा सोम्या बऱ्या भलायकेचें देणें शांत समाधान तांकां फावो कर. जो कोणा खातीर ते मागतात तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर तांणी मागलेले उपकार लाभाशें कर म्हण मागता. पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांचें भंडार जावन दैवीक खातीर जावन तुज्या सुवार्तेचे उजवाडाचे किरण जावन सदांच परजळीत उरोंक तूं तांकां आशिर्वाद सी बापा. त्रिएक देवा तांचेर तूं देवून ये. तुज्या आत्म्याचो उजो तांचेर आतां बळादीक तरान देवून येवं दी. पवित्र आत्म्याचे अभिषेकपण
तांच्या कुडीच्या शेरांनी आणि तांच्या काळजांत सदांच जिवाळ कार्याळ दवरो आणि हर एक मेट तुझ्या मेटा संगी काढता असताना तांकां येवच्या हर एक अडकळी समस्ये तांच्या मुखल्यान वचून तू मोड घाल तांच्या भोवती तुझ्या पवित्र रक्ताचे रक्षण कवच दे आणि तांच्या वयर रावन आशीर्वाद सी आणि हर एक तांकां कितें गरज आसा ते फावो कर आशीर्वाद सी म्हण मागता कशें एलियातावन एलिशा दोडत्या मापान आशीर्वादीत जालो आत्म्याच्या सक्तेन त्याच प्रमाणे दोडत्या मापाचे अभिषेक पण तांकां फावो करना तूं तांकां आशीर्वाद सी म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हरे बशे खरे बेरे बारा 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 बा हरे तेरी ने नामा शेखर बारे बारा बारा बा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो सुमिया मुखार मी आसाव या जिवंत देवा मुखार मी आसाव मगचनो एक घडी आमची सत्य सवा मागणी सुमियाच्या पांयां आमी समर्पण करुया सुमियाचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेता आमचे कुटुंबां सुमियाच्या पांयां समर्पण करुया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक सुमियाच्या पांयां आमी हाडया मोगाचेनो हर एकल्या सांद्याक गांवांत परगांवांत वावुरतल्या हर एका भावनांक सुमियाच्या पांयां आमी हाडया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी कितें उणें आसा सुमी भरती करून दिवन दी आमच्या कुटुंबां आशिर्वादीत करून दी कस्तांतल्या पिडेस्त भावनांक बरी भलायकी बरें पंदावन सुमयातावन वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचेनो कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांकांय सुमयेच्या पांयां आमी हाडया मोगाचेनो तांकांय सुमयेच्या पांयां समर्पण करून तांचे खातीर आमी विशेश तरान आमी मागया आस्पत्रेंत सबाजन पिडेस्त आसात आमची भावंडां आसात कश्टांत मोगाचेनो सबाजनांनी मागोवंक सांगलां हर एका आमच्या ह्या पिडेस्त भाव भयणीचो आस्पत्रांत आसल्या घरांनी आसल्या हर एका पिडेस्त भावनांक सुमयाच्या पांयां आमी ह्या घडये समर्पण करया सुमयाची दैवीक सगत कृपा तांच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी वाळोवन दी बरी भलायकी सुमी तांकां दिवन ह्या घडये आपडून दी गूण करून दी सुमी तांकां सांबाळून दी म्हणून ह्या पिडेस्त भावनां खातीर ह्या विशेश तरान आमी मागया मोगाचेनो आमच्या मंगळूर दियेसी खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर ह्या देशाच्या सकड ह्या जाकां खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया मोगाचेनो तांकां आमच्या मागण्याची कृपा सखत गरज आसा तांचे खातीर आमी मागया सकड क्रिस्ती परजे खातीर आमी मागया मोगाचेनो आमी एका मनाची एका काळजाची जावचे खातीर आमी मागया आमच्या समाजा खातीर आमी मागया आमच्या समाजांत शांती समाधान सदांच राज जावचे खातीर आमी मागया परत आमचो देश ह्या देशांतले सकड मुखेल्यांक सुमयेच्या पांयां समर्पण करया मुखल्या दिसांनी जावंक तेन्ना चुनावन आमच्या इलेक्शन आयोगाच्या वा कमिशनाच्या मुखार जावचे सगळें तें बऱ्यांतलें बरें जावचे खातीर कितेंत घुसपड गोंदळ नासतना जावचे खातीर आमी मागया इलेक्ट्रॉनीक त्या वोटींग मिशिनाचेर सुमयाची बेसांवां आशिर्वाद आमी मागया इलेक्शना वेळार वावर दिवच्या त्या हर एका सांद्यां खातीर वावरड्यां खातीर आमी मागया मोगाचेनो ह्या चुनावान स्पर्धकाच्या हर एका अभ्यर्थी खातीर आमी मागया मोगाचेनो बरें मुखेली उदेंच्या खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जण भारत देशाच्या परजेची मोती काळजां मोती उजवाड मेळच्या खातीर विशेष तरान मागया बऱ्या मुखेल्यांक ह्या भारत देशाचें संविधान संरक्षण करतल्यांक बऱ्या मुखेल्यांक विसरून येवच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो आज आमी विशेष तरान परत सुमया खातीर मागया कोणे आमचे लागीं मागून सांगल्या हर एकल्या खातीर सुमयेची बेसांवां आशिर्वादां हर एकल्याचेर आमी मागून घेवया सुमी आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत करून आमी मागया विशेष तरान पिडेस्त भावनां खातीर कश्टांतल्या खातीर आमी मागया आमचे सकड दूख बेजाराय समस्ये सगळे सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया सुमयाचेर आमी पातयेन दवरया सुमयानंतर म्हणलें उतरां कश्टांतल्यान वाजन वयतल्यान म्हजे सची येया हांव तुमकां विशेव दितां आमचे बोळ सकत सुमी एकलो मात्र ताचे वरी एकल्या वरी मात्र सकड पिडा शिडा पयस करूंक शकता आशिर्वादीत करूंक शकता जाल्यार सुमी एकलो मात्र मोगाचेनो कित्याक तो जिवंत क्रिस्त
आमकां जिवीत दिवंक आयिल्लो जिवीत दिवच्या खातीर जिवन जाल्लो ताचे बघा दुसरी सकत ना त्या देखून त्या सुमयाचेर आमी पातयेन दवरून मागया मोगाचे न्हू आनी त्या सुमयाची आशिर्वादां ह्या घडी हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर आमकां काम ना म्हण न्ही जैतो वावर आसली राटावळ आसली ताच्या मदीं सोमिया सांगाता थोडो वेळ करचो ज्या खातीर बऱ्या मनान आमी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यागे तो सोमी आशिर्वाद दिवन दी आपणून दी म्हणून हांव आनी आमचे मुखेली आमी मागता आसतना तुमी तुमचे खातीर मागा मोगाचे न्हू खंडीत सोमयाची कृपा सकत तुमच्या जिवितान वालतेली बॉडी भलायकी मतीक समाधान संतोष बरेपण जे कितें तुमी आशेवन ह्या पवित्र थाळाक हांगासर आयल्यात सोमया मुखार तुमी मागतात सोमी खंडीत दिता मोगाचे न्हू कित्याक आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या सोमयाचेर आमी पातयेन दवरया परत आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया आनी त्या सोमयाचे आशिर्वाद ह्या घडी आमी घेवया मोगाचे न्हू Yitia Boda Sacramenta Sustanama Koruya Pubinatya Rupa Butla Novioriti Adarya Solvon Vincha Askatishan Bhartache Baldevya Sashem Bapa Tashes Putak Ulasane Stutisam Potvi Mahima Sasna Sasna Ekastalia Asita Tuka Dogai Spiritan Samasami Navarta प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता ह्या विजयी सक्रमेंटा काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना